गोंयभरांतले सगळे सीख कम्युनिटीतले लोक हांगा आयिल्ले आनी सीएम सराक आपले एक थँक्यू म्हणपाक ते आयिल्ले। आमकां खबर आसा की पंजाबान आनी छत्तीसगडान पुराचें वातावरण आसा, खुबशी डॅमेज थंय जाल्ली आसा, खूब लोक थंय एक्सपायर जाल्ले आसा आनी अशें आसतना खूब तांचेर संकट एक आयिल्लें आसतना आमचे ऑनरेबल सीएमान गोंय सरकाराच्या हातूंतसून तांकां दोनूय म्हणजे छत्तीसगडाक आनी पंजाबाक 5-5 कोटीचो एक आमच्या सायडींतल्यान एक रिलीफ तांकां दिलो आनी प्लस तांकां एक ट्रक लोड भरून रिलीफ मटेरियल धाडिल्लें आसा आनी ते पळोवन म्हाका दिसता सगळे गोंयचे सीख भावांक खंय तरी तांच्या भावनेक हें जालें की आमचे जे भाव थंय त्रासान आसा तांकां गोंयान खंय तरी हेल्प केलो आनी तांकां दिसलें की सीएम सराक आमी देव बरें करूं म्हणपाक जाय। ताच्या खातीर ते सगळे आज म्हज्या फाटल्यान कालच्यान लागले पयरच्यान लागले ते की आमी वचून तांकां देव बरें करूं म्हणया म्हणून आनी त्या खातीर आज तांणी आज मेळ्ळे एक बरें एटमॉस्फियरान आज सगळे तांकां मेळप जालें आनी सीएम सर आमचे सदांच तुमी जाणा हाज्याय पयलीं खंयी पूर आयला केरला आसूं नाल्यार तामिळनाडू आसूं नाल्यार बाकीचे कडेन आसूं आमी सगळ्यांनी मेळून तांकां आमी हेल्प केल्लो आसा आनी हें दाखोवन दिता की भारत केदो व्हडलो एक भारत आमी श्रेष्ठ भारत म्हणटा आनी खंय आमचो भारतांतलो खंयच्याय दुसऱ्या भागांत कोणाक त्रास जालो जाल्यार दुसऱ्या रोखड्याच भावाक त्रास जाता आनी आमी धांवन येता हाकाच आमी मनीसपण म्हणटा आनी तें मनीसपण दाखोवपाचें काम ऑनरेबल सीएम आमचे गोंयचे डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्लें आसा ताजे तांणी धन्यवाद तर मानल्या आनी तांणी इन्वायटूय केला। आज 350वी गुरु तेग बहादुराची यात्रा येता सगळ्या कडल्यान आनी ती गोंयानूय येतली सो ताकाय ते इन्वायट करपाक आयिल्ले आनी बरें दिसता जेन्ना सगळे सीख भाव आनी भयणी हांगा मेळून आमी हो मोठो त्योहार आमी सेलिब्रेट करतले म्हणून आनी त्या खातीर ते आज आयिल्ले। देव बरें। सत श्री अकाल सारेनु। आज हम यहाँ पे सीएम सर के बंगलों पे आए हैं उनका धन्यवाद करने के लिए क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। पंजाब और छत्तीसगढ़ 5 करोड़ रुपीज रिलीफ फंड दिया प्लस अलॉन्ग विद दैट यूटिलिटी मटेरियल सारी जो सुविधाएं उनको भेजी है, ट्रक भर के भेजा है, उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम फॉर हिम एंड प्लस दिस शोज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज वी सीएम सर हैज सेड करेक्टली सेड दैट अगर विपदा की कोई घड़ी आती है चाहे हमारा कास्ट क्रीड कल्चर अलग हो बट फिर भी हम इस मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ खड़े भारतीय पक्के भारतीयों की तरह और एक दूसरे के साथ भाई बहनों की तरह खड़े तो उसके लिए हम थैंक यू बोलने आए हैं। प्लस दादी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करने आए हैं क्योंकि दादी जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमें एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं, इसलिए हम थैंक यू दादी जी फॉर ऑल योर सपोर्ट। आज हम लोग पूरा सिख कम्युनिटी पंजाबी कम्युनिटी सब लोग मिलके सीएम साहब का थैंक यू करने आए हैं कि जो पंजाब के लिए फ्लड रिलीफ फंड में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, पंजाब के साथ खड़े हैं और भी जब भी हम लोग को ज़रूरत रहती है सीएम साहब राजीव सालकर साहब सब लोग हमारा पूरा साथ देते हैं। अभी 30 तारीख को हमारा यात्रा आ रहा है आसाम से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी गुरुपुरब 350 साल तो उसमें भी उनको इन्वाइट करने के लिए हम लोग आए हैं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।